म्हापशेंचें नवें बस स्टँड घुवळी वखदां घेवप्यांचें केंद्र जावन रावलां काय कितें अशें दिसून येता। बस स्टँडाच्या शौचालयांत तशेंच भायर लेगीत इन्सुलीन घेवपाच्या इंजेक्शनाच्यो कितल्योश्योच सिरिंज पडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटात। ह्यो सिरिंज पळयल्यार हांगासर खंयचो शाणो मनीस इन्सुलीन घेवपाक येतलो असो प्रश्न पडले बगर रावना। देखून तांचो घुवळी वखदां घेवपाकूच वापर जाल्ल्याचो सध्या दुबाव आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता ही इन्सुलिनां तशी पळोवपाक गेल्यार ही डायबिटीज पेशंट चडशे वापरपाक येतात, पूण ही इन्सुलिनां प्रत्येक वेळा आनी इतल्या प्रमाणात कोण काय वापरतलो असो प्रश्न पडटा। म्हापशें नवे बस स्टँडाचेर कितलीशीच ही इन्सुलिनां सिरिंज हांगासर पळोवपाक मेळटा, खास करून ह्या टॉयलेटांनी हांचो वापर जाता। माझे नाव शेखर नायक। जो म्हापसा न्यू बस स्टँड जालेलो आहा तेजेर जो टॉयलेट आहा त्या टॉयलेटाच्या एका जनालाचेर जे जनाल फाटल्या सायडीक आहा तेजेर इंजेक्शनाचे सिरिंग आहात, कितल्योच आहा, 100 आहात, वयर आहा थंय सकयल आहा कितें, आनी 2 कितें भितरल्यानूय आहात कितें, म्हणजे टॉयलेटान रावन भितरल्यानूय कोणें दवरलेले आहात। चड करून म्हाका दिसता कोण तो टॉयलेटान येता आनी कोण तो तेजो दुरुपयोग करता। आतां हे जे सिरिंग आहात ते चड करून डायबिटीज पेशंट इन्सुलीन घेताना मारतात कितें, म्हळ्यार हांगा इन्सुलीन घेवपाक कोण येतलो टॉयलेटान, ती शक्यता ना। म्हाका दिसता कोण तर हांगासर ड्रग्स नशा घेवपाक येता आसतलो कित्याक तेजेर जाता तितले बेगीन खंयची ती अथॉरिटी लागता तेंच्यांनी जाता तितले हेजेर एक्शन घेवंक जाय, नाजाल्यार हांगासर आनी कितें जावंक शकता। कित्याक फाटल्यान रावनूय कोण येवंक शकता, कित्याक फाटल्यान ओपन जागो आहा कितें, थंयसरूय कोणाचें लक्ष ना।